ACBन पहिल्या गजालीन क्लीन शीट दिल्ली. लोकायुक्तान सांगला की देर इज सम सबस्टन्स. इफ देर इज सम सबस्टन्स आय थिंक इट इज ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू सेंड इट टू एन अप्रोप्रिएट एजन्सी. आता ACBन क्लीन शीट दिल्या कारणान परत तांचेच कडेन धाडप काय क्रायम ब्रांचा कडेन धाडप की CBI कडल्यान चवकशी करप ह्या हाजेर विचार जावपाक जाय. आता 90 दिसाचो टायम जो मागला पळय, आय डोंट नो वाय इट इज रिक्वायर्ड. एक तर लोकायुक्ताक गुंडाळपाक जाय, तुमीच कितें ते ठरयात. जाल्यार लोकायुक्तान जर कितें जर तुमचे कडेन रिपोर्ट दिला जाल्यार यू हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट रिपोर्ट अँड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. दुसरो जो राजकारणी आसा ताजे कडेन जे वस्तू मेळ्ळा पळय ते दॅट वील बी अगेन अ मॅटर ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. त्यो खंयच्यान ताजे कडेन आयल्यो, ते कित्या खातीर ताजे कडेन आशिल्ल्यो, आनी जो मॅटर आसा तो मटका रिलेटेड आसा. दॅट मॅटर इज ऑल्सो बिफोर द हायकोर्ट. नाव हे सगळे विशय इंटरट्वायन्ड विथ इच अदर. नाव politically when you say this, there cannot be two rules for two politicians, whether he is from ruling or whether he was part of ruling or whether he is of opposition. 5 वर्सांनी ही केस चलता. बाबूचेर केस चलता 5 वर्सांनी. तेजे 4 पार्टी रेड मारल्यो. 4 पार्ट्यो बाबू कवलेकरान ताका संगात दिलो. He has given them all cooperation. Whenever he was raided, he came open, you check my house. He gave him from where the money was there. He gave all sources of income. Now with respect to that Madka thing also, whatever is happened 500 meters away from the house. That room could have been given to somebody on rent. That whether the slips are, whether whatever has been obtained, is it valid today, when it is, no one knows. It was dumped in one corner. Now we don't know anything. All these things, prima facie, all this is a multi-plan, which shows e case follow-up. Are you saying that बाबू कवळेकराक आपले प्रॉपर्टीचेर कितें चल्लां हें खबर नाशिल्लें? बाबूगे प्रॉपर्टीचेर हांव म्हणना, कोणागे प्रॉपर्टीचेर कितें चलता हांव म्हणना. हांव फकत सांगूं सोदतां जे भाशेन प्रोजेक्ट केला, जे भाशेन पेपराचेर येता आनी जे भाशेन गव्हर्मेंट सांगोसो दिता तशें ना. इवन मडक्याचे जो रेड मारले, वाय ओनली देर, नॉट वाय ऑल ओवर गोवा. ओके. वाय आनी BJP तो मडके नाही, BJP के लीडर नाही मडक्यां तूं कितें सांगू सोदता? You are making a charge. I am making a charge. कोणते सांग मरे? कोणते हांव कित्याक सांगतलो? ऍडमिनिस्ट्रेशन तो चलयता. ऍडमिनिस्ट्रेशन हांव चलयता. म्हाका दी, हांव फावर आयनी, हांव दाखयता कोण करता ते आनी भितोडे सगल्यांक. आज ताच्या घरान क्लियरली तो मटक्याच्यो स्लिप्स मेळ्ळ्या आनी इन्व्हेस्टिगेशन हें जें आसा 5 वर्सां जें तुमी म्हणटा हें बरे रितीन चालू आसा. बिकॉज तुमी जर पळयत इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस, इट इज नॉट समथींग की बाबा वन फायन डे आय फील की बाबा हाका अरेस्ट करतलो आपूण, वतलो थंय आनी ताजेर समतो केसीस बूक करतलो. यू नीड कॉन्क्रीट प्रूफ. अँड ऑन अ स्ट्रेचर जो बाबू कवळेकराचो आसा, ही इज नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन. द डिपार्टमेंट नीडेड कॉन्क्रीट प्रूफ. सो दे हॅव डन इट इन 5 years. एज फार एज आय नो, ह्या केसी भितर FIR घालपा इतले पुरावे आसात. हे एंटी करप्शन ब्युरोन 6 म्हयन्या पयलीं सरकाराक सांगिल्लें. सरकार ही रेड मारपाक आनी FIR घालपाक सारकें लोकायुक्ताचो रिपोर्ट येतकीर 24 वरां खातीर कित्याक रावलो? देन इट क्रिएट सस्पिशन. आतां हे 6 म्हयने तुमी बसून आशिल्लीं ताचेर. नॉट एट ऑल. हे आतां खंय कितें पळय बसून आशिल्लें आमी म्हणूंक शकत ना 6 म्हयने, कित्याक लास्ट 6 म्हयने दिल्लो ACB रिपोर्ट. ना ना ना, यू कॅनॉट डू दॅट. आनी सरकाराच्या हातून कांयच इन्वॉल्वमेंट ना. एजन्सीज आर वर्किंग इंडिपेंडंटली. दे हॅव रेडेड हिम फॉर वन रिजन आनी सापडला दुसरें. चोर सापडला. दुसरें ताणेंच अनवॉन्टेड आतां एलिगेशन्स घातिल्ली BJP लिडर्स आमचे आसा म्हणून. ताणें सांगचे कोण लिडर्स आसा ते बेश्टी अशीच उदकान फातर मारप आनी बोवाळ घालप हे पयलींच्यान तांचें करप चलना. दे हॅव नो एब्सोल्युटली प्रूफ अबाउट आवर लिडर्स एंड नन ऑफ आवर लिडर्स आर इन्वॉल्वड इन एनी इलिगल. दुसरो मुद्दा ही जी मॉरॅलिटी आमी जे उलयता न्हय की ज्या तरेचे पॉलिटिक्स दोनूय बाजूनी फाटल्या काही वर्सांनी आमी पळयला आनी ज्या तरेचे लिडर्स किंवा डिसिजन मेकिंग अशें पळयला ते पळयल्यार मॉरल स्टँड घेवन डिसिजन घेवपाचो अधिकार खंयच्याच पार्टीक उरलेलो ना. Babu should not resign, but Babu should be sacked by Sonia Gandhi. He should be sacked.